फाटल्या 5 वर्सांक प्रियोळ मतदारसंघात सुमार 40 सरकारी शाळांची दुरुस्ती केल्या। उरिल्ल्या 5 ते 6 शाळांच्या दुरुस्तीचे काम हातांत घेतला। शून्य शुल्कात गांवच्या गावांत विद्यार्थ्यांक बरे शिक्षण मेळचे हो ह्या फाटलो मुखेल हेतू आसा। आता पालकांनी आपल्या भुरग्यांक सरकारी शाळेत धाडपाविशीं विचार करपाक जाय म्हूण मंत्री गोविंद गावडे खाजनवाडा शाळेच्या दुरुस्ती कामाचो बुन्यादी फातर बसोवपा वेळार उलयला। RDX गोवा खातीर प्रियोळच्यान विदिता प्रभू। प्रिय मतदारसंघान शिक्षणक ज्यो संस्था ज्यो आसात तातूंत एक नवी उभारी दिवपा खातीर गेली 5 वर्सां सातत्यान आमचे पालक शिक्षक संघटनेचे पदाधिकारी पंच सदस्य सरपंच आणि आमदाराच्या माध्यमांतल्यान आज काही गोष्टी घडत आसात आणि अशा दृष्टिकोनातून जवळ आम्ही 40 शाळा त्याचे नूतनीकरण केले। एक हार्डली अवघे हाताचेर बोजणाऱ्यो अश्यो 5-6 शाळा आज आमचे उरिल्ले आसात। तातूंतली भितर एक आज ही आणि म्हणूनच एकमेव उद्देश असा की गांवच्या गांवांत त्या वाड्यार आमचे ल्हान माणकुली भुरगीं जी आसात तांकां लागीं शिक्षण संस्था मेळची, शाळा मेळची आणि म्हणूनच ज्या तरेन आज प्रायव्हेट सेक्टर्स जे आसात किंवा एडेड जे हायस्कूल आसात तांच्यो प्रायमरी स्कूल्स आसात सरकाराच्या माध्यमांतल्यान कसलीच फीज लागना। शेजाराक 4 पावलांचेर तुमकां शाळा मेळटा, तातूंतल्यान आमचो वेळ वाचता आणि आज जी ट्रॅफिक कंजंक्शन जे जाता हांगसरल्यान जर दुसरे कडेन जर आमी शाळेक जर घालपाक जर जातलो जाल्यार प्रत्येक पालकाक आपल्या स्कूटरीन किंवा एक गाडी हायर करची पडटा, तातूंतलो खर्च वाडटा आणि म्हणूनच ते आमचे आदरणीय पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांचें एक स्वप्न आशिल्लें की गांवागांवांनी शाळा जावच्यो जेणे करून प्रत्येक भुरग्याक शिक्षण मेळचें, लागीं शिक्षण मेळचें आणि आज त्यो शाळा परत पुनर्जीवित करपा खातीर आमी गेली 5